जुआंवाचें शुभ वर्तमान. त्या उपरांत तिबेरासाच्या दर्याशी जेजू नव्यान शिसांक दिश्टी पडलो. हे पोरी तो दिश्टी पडलो. सिमोन पेद्रू, जोंगलो म्हणलोलो तोमास, गालिल्यांतल्या कानाचो नातानियल, जेबेदेवाचो पूत आनी ताचे शिसां मदले आनीक दोग एकठांय आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासली मारूंक वेतां. तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येता. ते गेले आनी होड्यान चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळ जातोच जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हणलें, आरे बाबांनो, मासली कितें तरी पडल्या मूं? तांणी ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, होड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. ताणें रांपोण घाली आनी मासली एकदम चड पडली देखून तांच्यान रांपोण ओडूंक जायना जाली. जेजू मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी. तो सोमी म्हूण आयकून सिमोन पेद्रून आपले वयले आंगले पेंगताक बांदले, कित्याक तो सारको न्हेसलोलो नासलो, आनी दर्यांत उडकी मारली. पूण हेर शीस ओड्यार बसून आनी मासलेन भरलोली रांपोण ओडीत ओडीत आयले. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. तोडीर पावले तेन्ना तांणी थंय उंडो देखलो आनी कोळशाच्या उजार दवरलोली मासली. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां दवरल्या तांतली मासली हांगा हाडात. होड्यार चडून सिमोन पेद्रून रांपोण तोडीर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलोली आसली, आनी इतल्यो मासल्यो आसतनाय रांपोण पिजली ना. जेजून तांकां म्हणलें, नास्त्याक येयात. तूं कोण काय म्हूण विचारूंक नास्त्याक बसलोल्यांतल्या कोणाकूच कालीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासली दिली. मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जाला उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो ती ही 3री फावट. देवाचें उतर हे.